वेळूच ठाणे मार्गाचेर मुख्य उदकाची पायपलायन फुटोन कितलेशे उदक हे वेस्ट जायत आसा। शेनवारा रातची हे पायपलायनी गळटी लागलेली आनी तेजे मागीर जेन्ना आयतार आयलो तेन्ना आयतारा संपूर्ण दीस हे उदक अशेंच वाया वयतालें। आयतार जाल्ले कारणान कामगार थंय दुरुस्ती करपाक पावना। माज सोमारा सकाळींच उदका पुरवठा खात्याचे जे कामगार आसा थंय पावोन तेंच्यांनी दुरुस्ती काम हाती घेतलेलें। मात रात जाली तरी संपूर्ण दीस लागून सुद्दां ही दुरुस्ती काम पूर्ण जालें ना। तेका लागून उदकाचे जे वेस्ट जाता हे पायपलायनी खातीर उदक अशेंच वाया वचत आसा। काल जेन्ना काम सुरू आसलें तेन्ना तेंच्यांनी पायपलायन उदक बंद केल्लेलें डायरेक्ट आनी तेका लागून थंयचे जे परिसर आसा आनी तशेंच कोपाडे आनी इतर भागान उदका पुरवठा बंद जालोलो आनी संपूर्ण दीस तांकां उदक नासलेलें। मात रातचें तेंच्यांनी दुरुस्ती काम पूर्ण न जाल्ल्या कारणान परत तेंच्यांनी उदक चालू केलें आनी तरी सुद्दां उदक कितलेशे वेस्ट जातालें। आयज मंगळारा सुद्दां हे अशेंच उदक सकाळच्यान वाया जायत आसा आनी रस्त्याचेर सगळ्या उदकूच उदक जालेलें आसा। थळाव्यांचें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन ही पायपलायन दुरुस्ती करपाची आनी सगळ्यांक सुरळीत उदक पुरवठा करपाची। वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।